वर्साचो सादो काळ दुसरे सातोळे सोमार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, अध्याय 2 वळी 18 ते 22. एक दीस जोआवाचे शीस आनी फारिजे उपास करताले ते समयी कांय जाणांनी येवन जेजूक म्हटले, जुआवाचे शीस आनी फारिजे उपास करतात, पूण तुझे शीस करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगले, लग्नाच्या पावण्यांक न्हवरो तांचे बरी आसो पर्यंत उपास करूंक जाता जायत. तांच्या सांगाता न्हवरो आसोसर तांच्यान उपास करूंक जायना. पूण न्हवऱ्याक तांचे मदलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना तो दीस येतूस ते उपास करतले. धुवन तुटूंक नासलेल्या लुगटाचो कोपो पोरण्या घोस्त्रांक कोण मारिना. मारीत जाल्यार नवो कोपो पोरण्या लुगटाची सुतां काडटा आनी फाळो व्हडलो जाता. नवो सरो पोरण्या बुरण्यांनी कोण भरिना. भरीत जाल्यार बुरली फुट्टली आनी सरो व्हांवतलो आनी बुरल्यांचो इबाड जातलो. नवो सरो नव्या बुरलांनी भरूंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.